मुरगांवांत मांस विकपी दुकानांकडेन सिवरेजीची नितळसाण नाशिल्ल्यान तांकां ते नितळ करपाक मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दीपक नायकान 1 म्हयन्याची मुदत दिल्या। शेनवार बुधवार आयतार चिकन बीन व्हरून घेतात तर इतके घाण आसता तेवढे इतकं कचरो बी जाण सगळे ते कितें काय आडवड ते उडयतात तेका लागून ते कितें जाता म्हणजे जळारी बिळार सोडतात तितून मागीर डेंगू बीन जाता तेन्ना आतां आमचे जेणे चेअरपर्सन ताका सरळ वॉर्निंग दिली आसा 1 म्हयन्या भितर हे बीन घरात तुमी कांयच करना तुमी सगळें बंद करून कित्याक नितळ दिवपा जाय कारण लोक व्हरून घरा कडेन खातात मूस बसतात दिसा जळारी बिळार बसतात तेका लोकांक भयंकर त्रास केला वयता ते आतां डेंगू लोकांक भरपूर त्रास जाता तेन्ना तांकां सांगला तो वॉर्निंग दिवं सगळें बरें निवळ करप बरें हे करप नहीं। एक्चुअली अभी उन लोगों ने चेयरपर्सन ने कहा है कि पूरा क्लीन रखने के लिए यहाँ पे बहुत गंदगी थी। मैं थैंक यू बोलता हूँ म्यूनसिपैलिटी से क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, कुछ अच्छा किया। यहाँ पे आकर यहाँ पर पूरा साफ़ किया है और सब शॉपकीपर को यहाँ पे बोला है कि अपने अपने शॉप को एकदम क्लीन रखो और यहाँ पे कुछ गंदगी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारा कंप्लेंट यहाँ से गया है। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ म्यूनसिपैलिटी से कि उन्होंने आकर हमारा सहायता भी किया और हमें सिखाया कि कैसे क्लीन रखना चाहिए अपने अपने शॉप को। नगराध्यक्ष नायकान शुक्रारा दनपारां सुमार 3:30 वरांचेर वास्कोच्या चिकन बाजाराची तपासणी केली। थळावे ह्या अळशिकेची परत कागाळ करताले म्हण हातूंत गंभीर लक्ष घालपाक पालिकेन तपासणी केली। म्हयन्या भितर जर योग्य तोडगो काडलो ना तर दुकानां बंद करपाची शिटकावणी पालिकेन दिल्या। कंप्लेंट येयली की हांगाचे चिकन शॉप आहा मटन शॉप्स आहा आनी ते मदीं पॅसेंजर रावता म्हणून 3-4 फावटी इन्स्पेक्टराक धाडले। इन्स्पेक्टर जेन्ना येता पळय तेन्ना ते भितर काडटा तेजे मागीर परत दुसरे परत भायर दवरून लायतात। आयज हांव प्रॅक्टिकल मुद्दम येयला पळोवपाक हांगा भायर पळय तेंचे सगळे जे फ्लॅश आहा मीट आहा ते सगळे भायर हँग केलेले आहा, ते फुटपाथाचेर हँग केलेले आहा। सगळे फ्रीज आहा ते भायर फुटपाथाचेर दवरलेले आसा, बोरींग फुटपाथाचेर मारलेले आसा। एकदम लाजदायक गोश्ट आहा म्हणजे हांगा हांकां सिवेज ना। आतां पळय जाल्यार सिवेज ना, उदीक ते सगळें सोडले बेश्टें नालान सोडलेलें आहा, गटरान सोडलेलें आहा आनी हेतून खूब तरी अनहायजेनीक आसा हांगा ते। ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला इन सेंट्रल इन्स्पेक्टराक की जो मेरेन तेंच्यांनी सिवेज कनेक्शन घेयना हांगा हेंची बिजनस एक्टिविटीज बंद करपाक जाय। जेंकां हांकां अलॉट केला तांकां विथ एनओसी फॉर सिवेज कनेक्शन एंड वॉटर कनेक्शन हांकां एनओसी दिलेली आसतना सुद्दां तेंच्यांनी कनेक्शन घेवंक ना, सिवेज कनेक्शन घेवंक ना, वॉटर कनेक्शन घेवंक ना। हे विदीन नेक्स्ट 1 म्हयन्याचो टायमींग तांकां दिल्लो आसा। 1 म्हयन्यान समज तेंच्यांनी सिवेज कनेक्शन आनी वॉटर कनेक्शन घेयना जाल्यार बिजनस एक्टिविटी तेंची बंद करतले। RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा।